जी 11 KB जी अंडरग्राऊंड काम चालू आहे साखळी आपलं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट थ्रू त्याच्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी पाईपलाईन फोडून पाण्याचा प्रॉब्लेम झालेला आहे। काल असाच इश्यू झाला होता देसाईनगरमध्ये, जिकडे पाईप फुटून फुल डे देसाईनगरच्या लोकांना पाणी नव्हता। आणि हा जो घटना घडली आहे ह्याच्याबद्दल आम्ही नेक्स्ट वीकमध्ये कन्सर्न अथॉरिटीजना बोलवून त्यांची मीटिंग घेणार आणि त्यांना जी प्रॉब्लेम असं परत पुढे आता आणि ज्या ज्या पार्टमध्ये 11 KBचं काम चालू आहे हा प्रॉब्लेम होऊ नये म्हणून सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंट्सना बोलून साखळी म्युन्सिपाल्टी त्यांचा चौकशी केला जाईल आणि त्यांना एक परमनंट सॉल्युशन पण काढला जाईल की हा एक इश्यू परत ह्याच्यावरती एक म्युन्सिपाल्टी गंभीर हा एक समस्याचा दाखल घेऊन त्याच्यावरती सॉल्व करायचा 100% प्रयत्न करतो। नमस्कार, परत आयज एकदा तुमच्या मुखार येयल्लो हा। काल हे कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलेले तुम्ही हांगासर आयज खणो नाका, आतां सुटी आसतली क्रिसमसाची, आयज शेनवार फाल्यां आयतार, मागीर 25 तारीख परत क्रिसमसाची सुटी आसा। हांगासर लोकांचे पाण्या विना हाल जातले, तुम्ही काम करूं नाका, बंद करा। कशें कितें सुरू करपाचें फुडें काम तें म्युन्सिपाल्टीन बसया आनी थंय कित्याक फुडें वाटचाल कितें आसतली तरी आसतना हे हांच्यांनी आयज मस्ती केल्या आनी परत रस्तो खणला। हांगासर परत मशीन घालपाची तयारी आसा हेंची, हांकां मस्ती चडल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आनी हे कॉन्ट्रॅक्टराक। परत एकदा चेतावणी दिता हांव, काम बंद करा। लोकांक हांगासर तुमची पावर केबलची गरज नासतना तुमी विनाकारण घातलेली आसा। आम्ही खंयच ठराव घेतलेलो ना की आमकां हांगासर पावर केबल जाय म्हणून, सरकारान घेतलेलो आहा जाल्यार आमचे कडेन व्यवस्थीत येवन मांडचे कशें तुमी करपाक सोदता तो प्रोसेस तुमचो कितें आसा तो। देसाई नगराक फाटल्या म्हयन्या 1.5 म्हयन्याक 4 फावटी लायन पावर हेजी आपली पायपलायन फोडलेली आसा। परत तुम्ही आता 100-200 मीटर खणटा आनी 3-4 वेळा तुम्ही पायपलायन फोडटा, आमकां कळा सुद्दां ना खंयसर पायपलायन फोडल्या। काल 3 कडेन पंक्चर आसले, 60 मीटरचे डिस्टन्साक 3 कडेन पंक्चर आसले आनी आतां कितलीशीच मीटर खणपाची उरल्या लायन। हांगासर येयल्ले अशा लोकांक त्रास जातले, तुम्ही पाण्याचे त्रास करतले। हांवें काम बंद केला आयज, हांवें तांकां सांगलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काम सुरू करपाचें ना जो पर्यंत तुम्ही चेअरपर्सन CEO आनी आमचे हांगासरले जे लोकप्रतिनिधी तेंच्या वांगडा बसून एक कॉन्क्रीट प्रपोजल केल्या शिवाय कामाक सुरवात करपाची ना। जाय जाल्यार म्हाजी पुलीस कंप्लेन केल्यार जाता तुम्ही। आय एम रेडी टू फेस द इन्व्हेस्टिगेशन। म्हाका हांगासर हांव लोकांनी म्हाका निवडून दिला तांकां पाणी जाय म्हणून, तांकां जर पाणी मेळना जाल्यार म्हाजो हांगासर निवडून येवन कांयच उपयोग ना। बेसीक नेसेसिटी इज वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी कम्स नेक्स्ट। हेजेर कितें तोडगो काडचो म्युन्सिपाल्टीन तुमी येया, कोण ते एजन्सीज इनवॉल्ड आहा तेंच्यांनी म्युन्सिपाल्टीन येवचे। म्युन्सिपाल्टीन एक ती मिटींग, कावन्सिलाची मिटींग, स्पेशल मिटींग आपोवची चेअरपर्सनाक आनी हेजेर कितें तो तोडगो काडचो। परत आमकां हांगासर ह्या एका कारणाक नाचपाक आमचे कडेन बी टायम ना आनी लोक सगळे त्रस्त जाल्ले आसा। हांगासर फोनार फोन येता हांगासर लोकांचे। जवळ जवळ हांगासर 200 घरां आहा देसाई नगराक, प्लस बाकीचे कडेन हांगासर पाणी सप्लाय जाता। हांगासर दुसरी पाण्याची सोय ना, नो वॉटर वेल, नो टँकर्स आनी हांगासर लोकां कडेन बोरवेलूय ना। ह्या इतके सगळ्या कारणां लागून हांव परत विनंती करता ते कॉन्ट्रॅक्टरांक, ते कोण ते इंजिनियर आहा हेजे PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, दे कम अँड सीट डिस्कस अँड हेजेर एक परमनंट सोल्युशन काढा। नमस्कार, सध्या गोंयभर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटच्या अंतर्गत अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचें काम बऱ्याच जोरान धरलेलें आसा। त्या बाबतींत सांखळेनूय सगळे कडेन काम चालू आहा। आमी सध्या आसा देसाई नगर सांखळे हांगासर, हांगाय बऱ्या प्रमाणे काम अंडरग्राउंड केबलिंगचें चालू आशिल्लें, पण कितें जालें की काही दिसां पयलीं हांगाचे जे ड्रिलींग करतना आनी JCB घालून जेन्ना खड्डे जे पायपलायनाक खणटाले त्या टायमार जे स्थानीक हांगातले जे घरां जी आसात तेंचे जे वॉटर पायपलायनचे कनेक्शन आशिल्लें त्या कनेक्शनाक आनी हेंचे संबंध एकटे कडेन आसल्या कारणान तुटताले आनी तुटताले ताका लागून जी घरां आसलीं तांकां 2-2, 3-3 दीस घरान उदक मेळपाक मुश्कील जातालें कित्याक तो पायपलायन तुटताले। ह्या बाबतींत जेन्ना स्थानीक जे नगरसेवक जे आसा प्रवीण ब्लेजर हेंच्यांनी कडक पवित्रा धरून आपलो तेंच्यांनी ही जी काम जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे अंडर केबलिंग जे चालू आसा ताका थांबोवपाक सांगलें आनी तेंच्यांनी ही बाब म्युन्सिपल कावन्सील जी आसा तेंच्या कडेन व्हेली आनी जेन्ना ह्या बाबतींत तेंच्यांनी संयुक्त गजालीन विचार केलो की 1 तारीख पर्यंत ही जी अंडरग्राउंड केबलिंग जी आहा ती थांबोवपाची
तर 1 तारखे उपरांत संयुक्त बैठक जी आसा जलसंपादन खातें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि म्युनिसिपालिटी जी एकठांय येवन बैठक करतली की ह्या जी केबल आहा केबलिंग करतना उदकाची पायपलायन तुटूंक जायना आणि ह्या बद्दल समस्या लोकांक जावंक जायना म्हणून एक संयुक्त मिटींग आपयली आणि त्यांच्या नंतर त्यांचे नियोजन करतले आणि पुन्हा एकदा काम त्यांचे स्टार्ट जातले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.